मांद्रे मतदारसंघातल्या तुया गावांत पिवपा खातीर उदक मेळना म्हूण हाल जातात. फाटले कितलेशेच म्हयने तुये गांवचे हे लोक उदक मेळचें म्हूण प्रयत्न करतात. कितलेशेच फावट तुयेंतल्या ह्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदक पुरवण कार्यालयाचेर मोर्चा काडले. अभियंतो वाल्सनाक घेराव घातलो, मात ताचे सरकाराचेर कितेंच परिणाम जायना. ह्या लोकांनी करप तरी कितें असो प्रश्न लोकांक पडला. बेरेस्तार परत एक फावट तुयेच्या ह्या लोकांनी पेडणेच्या उदक पुरवण खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा काडलो. अभियंतो वाल्सनाक जाप विचारली. लेटेस्ट कालचो इन्सिडंट सांगता. काल टाकयेन 1 मीटर भर उदीक हांवें म्हटलें ते तरी सोडूंक गेलो जाल्यार एमसीच ना. एमसी जोडले ऑफिसान. जर तुमचो प्लंबराक धाडून दिलो हांवें जाल्यार ते म्हणटा कोण स्टाफ ना. शिवोले वचोन त्या प्लंबराक घेवन न्यू एमसी हाडल्या 1500 रुपयाची. ती बसयल्या आनी पंप स्टार्ट मारला जाल्यार तुमचो कोणूच थंय स्टाफ ना. हे जर आमकां काम करपाचें पडटा. सरपंच ह्या नात्यान आज प्लंबर सुबेज जाला आनी सरपंच कमी जाला. रातचे उदक न्हू, रातचे तुम्ही येता म्हणटात पण चेक करता टाकीर उदकूच पडना तुमचे. तुम्ही म्हणटात कितें चायनीचे टँकराचे जे तुम्ही उलयतात न्हू, ह्या घरांनी विचारात. रातच्या 9:30 एक कोण उमेदवार उबो रावला, तेजो समर्थक रातच्या 9:30 तुमचो गव्हर्नमेंट टँकर घेवन आनी सकाळचो जो कामाक असता तेका घेवन येता 9:30 उदीक घालूंक. आणि दिसाचो टँकर मेळना तुमचो, रातचो टँकर कसो? ब्लॅक पाणी, ब्लॅक वॉटर सप्लाय करता तुम्ही. ब्लॅक मनी असता काळो घेतला पण गव्हर्नमेंट कोणाक तरी दिल्ल्यात कितें खंयच्या उमेदवाराक खुश करपाक. मागीर टँकर कित्याक ना? मदल्या मदीं कशें काल हिने आपल्या वाड्याचेर कमीत कमी 10 काय 12 टँकर इकते हाडून घातल्यात. 700 रुपया 800 रुपया जाल्यार तुमचो टँकर ना म्हटल्यार 9:30 आनी खंयच्या आमदाराच्या उमेदवाराच्या कार्यकर्त्याक तो टँकर मेळटा. त्या भायर तुमचो सर्वंटूय मेळटा, जो पब्लीक सर्वंट, तो कसो मेळटा? आन्सर कोण करतलो? 2 महिने 26 तारखेच्या 26 तारखेच्या 2 महिने झाले आता. फाल्याचे 16 तारखेर फक्त तुमगे जे मी मेसेज करता, तुमकां फोन करता, तुमकां मेसेज करता. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता, आमी हांकां सदांच फोन मारतात, सदांच हांची चडशी इन्क्वायरी करतात, सदांच आमकां सांगतात आयज येतले फाल्यां येतले. फोन कितले आतां कितलेशेच म्हयने जाले. आतां तो कितें कमिटमेंट दिता न्हू, म्हाका तरी विश्वास ना जो पर्यंत उदीक येयना. आतां तुमी कितें ते मनशाक जगपा खातीर उदक खूब म्हत्वाचें, मात तेंच उदक तुयेंतले ह्या लोकांक मेळना. आतां तरी मंत्र्यान हांगा लक्ष घालून लोकांचो पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी लोक करतात. पण त्यांचे ह्या प्रॉब्लेमच सॉल्व जायना न्हू. उदकच ना जाल्यार ते तरी कितें करतले? आमी आपले हेंच्या सांगत आसा हांकां, पण हेंचेर कांय तेंचो इफेक्ट जायना. जसं मातशें तुमी सरकारान हेचेर खंय तरी लक्ष घालून हें करपाचें. टँकर धाडला, इवन तो स्टाफाचेर कंट्रोल ना, ऑपरेटर टायमान नासता. ऑपरेटर खूद कंप्लेन करता की आपणाक बिल पास करिना, सामान दिना, आयज मोटर म्हणला फाल्यां मोटर म्हणला. हांव मागता सरकाराक 24 वरां उदीक नाका, आमकां 8 वरां उदीक दी म्हणून. आमचे वाल त्यांनीच बंद केले, हे खबर असा? त्यांनीच बंद केले. म्हणजे योग म्हयनो जालो तेका हाड फुड्यान माझ्या. हा फुड्यान हाड तेका टाकयता आणि विचारता तेका, आणि त्यासाठी पाणी सोडतं. आमचा बंद केला, आमचा बंद 4 महिने झाले. 6 महिने पाणी ना. टँकराचं पाणी घालतात, पाणी संपलं काय 10 दिवसांनी येऊन सांगायचं पडतं. तिला काय परत 2 दिवसांनी सांगतो फोन केला उचली पाणी संपलं आमचं. आपलं पाणी टँकर झाडावर पदार्थ ऐकतात, कसं ऐकणार ना. आणि फोन स्विच ऑफ करून दवर. ऑल जे आसा न्हू ते लिकेज जातात. सादे तांकां ग्लॅनिंग घालपाक तेंचे कडेन कापासात ना. ग्लॅनिंग घालपाक जे मटेरियल जाय न्हू ते सुद्दां अवेलेबल करिनात. सगळे ऑल लिकेज जातात, वेस्टेज ऑफ वॉटर जाता. आणि वॉटर सप्लाय कित्याक जायना तर हेंची वॉटर सर्वीस ना. सगळी सर्वीस नाल्यार कोणाचें लक्ष ना. स्टाफ जो आसा पळय न्हू, गांवांतलो स्टाफ आसा जे ऑल बी ओपन करतात, ते आपणाक जाय तशें पार्शालिटी करतात. आपल्या वाड्याचेर उदक गेले काय पॉयंट कमी करतात, जे 2.5 पॉयंट 3 रावंड असतात. ते टॅक्निकली आसता रावंड असतात तेका,
ते रावंड कमी करतात, पार्शालिटी करतात आणि बाकीच्या वॉर्डांचेर उदक पावना. सो वॉटर शॉर्टेज जर असल्यार आमी समजा शकता. जर पेडणे तालुक्यान उदक ना आमी समजा शकता, पूण सगळी कडेन उदक आसा, फक्त तुये गांवान उदक ना. कित्याक तर ऑल्सन टेक्निकल जे पर्सन आसात आनी गौरेश आसा तेंचें लक्ष ना. तेन्ना आमची कळकळीची विनंती आसा की फुडल्या 2 दिसां भितर जर वॉटर सप्लाय सारको जावंक ना जाल्यार आमी मिनिस्टराच्या पणजे विधानसभेचेर सुद्दां मोर्चे व्हरपाक फाटीं रावचे ना. वेंचणुकेक उबे आशिल्ल्या उमेदवारांनी खंयच्या बुथाचेर कितली मतां आपणाक पडल्यात हाचो सर्वे करच्या परस लोकांच्या प्रश्नाची सर्वे करून सुटावे करपा खातीर वावुरचे. लोकांनी मतदान केल्लें आसा आनी मतमोजणी जातकीच निकाल जाहीर जावन कोणाक कितली मतां पडल्यात ताची म्हायती उमेदवारांक मेळटली. आतां सर्वे करून कितेंच फायदो ना अशें तुयेचो सरपंच निलेश नायकान तिडक उक्तायल्या. सांगात आमचे टाकीचे कितें करतात आनी लोकांचे सगळे हांव 1-2 वॉर्डाचे सांगिना, आख्ख्या गांवाचे उलयता. म्हाका आख्ख्या गांवांतलो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय. तुम्ही बसा सॉर्ट तुम्ही करा किती गावकरवाड्या फुडल्या लायनीक पाणी 4-4 दीस पावना 5-5 दीस तुमकां जाय हेल्प करता आमी. सांगा. आम्ही गोवा एन डी पी असा टाकी डेली भरून देतो आणि गावात मागीर गावात सप्लाय करू शकता. सगळ्याक सप्लाय करतले. वॉल बंद जाता. आणि जे वॉल प्लॅनिंग जाता. वयर वयर चढानात वडानात ते थोडे प्रश्न आसात. थोडे पायपां फुटल्या. टँकर धाडटा आमचे. तसं ना आमकां आतां महिनो जालो. नो टँकर तुम्ही टँकर धाडून पाणी टँकराचो एक प्रॉब्लेम तुमचो कितें जाणा, तुम्ही सांगतात आयज सकाळी टँकर येयलो, सांज मेरेन येना, हे सोडून घालात. 3 दीस तो तोंड दाखयना. ती बाबडी लोक टँकर येतलो म्हणून ही इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलींची स्थिती असली. फाटीं जेन्ना आमी ये तेन्ना म्हणून असले आमचे ऑफिसर ना, कोड ऑफ कंडक्टाक ड्युट्यो हे ते करून आमी थकले. आतां इलेक्शन काबार जाले. आयज जर हितून वयतात आमी तेंच्या पंपाचेर बी जाल्यार थंय तेंचो स्टाफ सारको आसना. तेंचें कांयच सारकें ना. कितें जर MC गेली जाल्यार ती हांवें ती हाडून घातल्या काल, म्हणजे अशी तेंची परिस्थिती आसा. सेकंडली आयज मेरेन 15-15 दीस जाले ज्या हितून टँकर धाडी आसले ते टँकर बंद जाले. टँकर आपणाक जाय थंय वयतात, तेंचेरूय हेंचो कंट्रोल ना. हांव सरकारा कडची इतलेंच मागता की जे आढावो घेवंक भोंवतात, इतली मतां पडल्यात ती, त्या पेक्षा मातसो आढावो घेवंक भोंवत की लोकांची कसली समस्या ही जी बिकट जाल्या ती, ते उदीक जे उदीक सारकें गरजेचें आसा ते उदीक मेळना आयज. म्हाका हांव सरकाराक सांगता आनी मातसो ते PWD मिनिस्टर जो नेवो जाला ताका सांगता मातशें लक्ष घाल म्हणून. आतां इलेक्शन आतां काबार जालें, मातशें उदकाचेर मातशी नजर मार, इतलेंच सांगता. आनी दुसरें म्हणजे हेंची आश्वासनां आयकोन आमी थकले. मांद्रे मतदारसंघात पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न खूब म्हत्वाचो आसा. मांद्रेची उदरगत जायना म्हूण आमदारकीचो राजिनामो आमदारान दिल्ल्यान हालींच मांद्रे मतदारसंघाची पोटवेंचणूक जाल्या. आजून मतमोजणी जावपाची आसा. आनीक कितले दीस मांद्रे मतदारसंघातल्या ह्या तुया गांवच्या लोकांनी उदका खातीर त्रास काडपाचे? सरकार हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पोटवेंचणुकेच्या निकालाची वाट पळयता काय कितें? अशे साबार प्रश्न लोकांक पडल्यात.